सकाळीं हेल्थाची मिटींग जालेली थंय गॅप एनालिसीस म्हणल्यार तुमी तुमकां बरोबर दितात 25 दिसां भितर रेडी जातले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज इनवॉल्ड इन द गॅप एनालिसीस आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो मदत घेवन आमी हे गॅप एनालिसीस करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न. कांय व्हडल्यो हॉस्पिटल्स आनी कांय स्ट्रॅटेजिकली लोकेटेड हॉस्पिटल्स आमी कितें करपाक जाय, कित्याक खंय तरी एक आमी इतल्या हॉस्पिटलां बांदल्या, इतले हॉस्पिटल आमी व्हरतात लोकांची सेवा खातीर आनी प्रजेच्या दारार आमी आरोग्य सेवा पावूंक जाय म्हणून म्हणटा. हायट फ्रॉम एम्ब्युलन्सीस सर्वीस पासून आमी कितें करूंक सोदता, त्याच बरोबर मेडिकल कॉलेजीस आनी हे सगळे गोश्टी इंटिग्रेट करून आमी कशें योग्य तरेन सिस्टमिकली कशें एक इकोसिस्टम आमी तयार करूं शकता. नाजाल्यार कितें जातलें, म्हाका एक जाय आनी कोणाक म्हणून मुख्यमंत्री हांव दोगांय मेळोन आयज जायते मंत्री बी आशिल्ले जेंचे हॉस्पिटल्स चालू जावपाची गरज आसा, चालू बांदल्या नवी. कांय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे इश्यूज आसा, थंय MRI CT स्कॅन ह्यो सगळे आसपाक जाय. आमी पळयता की रेफरल कित्याक जाता, रेफरलाचे बी एनालिसीस म्हणजे गॅप एनालिसीस केल्या उपरांत आमकां योग्य तरेची दिशा गावतली. आनी म्हाका दिसता की टायम आयिल्लो आसा की गॅप एनालिसीस आमी केल्या उपरांत आमकां योग्य तरेन फुडें व्हरपाक संदी गावतली. दिस इज फॉर ऑल द हेल्थ फॅसिलिटीज जनरली इन गोवा जे कितें क्रिटिकल एंड स्ट्रॅटेजिकली आमकां कसो अप्रोच करपाक जाय ते अप्रोच योग्य तरेन फुडें वचपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे थोडे ऑफिशियल्स आमी, कारण लास्टाक फंडींग बी थंयच्यान येतले. आमचे मुख्यमंत्री जे कितें फंडींग आमकां दिवंक शकता ते दितले आनी त्याच बरोबर ते जातले. इन द मीन टायम स्टॉप गॅप आमी कितें करूं शकता, खंयच्यान आमी कितें मशिनरी खंय कितें जाय, टेक्निशियन खंयचे आदाराचेर दिवपाक जाय, खंयचे डॉक्टर कन्सल्टंट सिस्टमेटली कितें चेंजीस, तेजी चर्चा आयज मुख्यमंत्रीचे चेअरमॅनशीप सगळें आयज जाल्लें आसा. पूण आमकां गॅप एनालिसीस हे करपाकूच जाय म्हणजे आमकां फुडाऱ्याक एक रोड मॅप तयार जातलो की आमी खंयची दिशा घेवन आमो. दीस रोड मॅप इज नॉट फॉर इम्प्लिमेंटेशन आफ्टर 5 years, in these 12 months only, in these next 6 months exactly what we are supposed to do, because it takes minimum 30 days to prepare a gap analysis report. So this will include your recruitment requirement and everything. सध्या जे कितें डॉक्टर्सान सांगला गरज आहा ते आमी सँक्शन केलां, मुख्यमंत्रीन सँक्शन केलां. पूण तेज्या भायर आमी गॅप एनालिसीस केल्या उपरांत आमकां गावतलें की खंयची स्ट्रॅटेजिकली आमकां खंयच्या हॉस्पिटलान कितें कितें करपाक जाय. ही गोष्टी जाय जाल्यार कोणी तरी एक्सपर्टूच करपाक जाय आनी ते एक्सपर्ट करून दिल्यार मागीर हांव ते प्रेझेंटेशन मुख्यमंत्री करून मागीर ते आमी इंटिग्रेट करतले आयचे डिसिजन आनी ते डिसिजन. बजेटान कितें तुमी स्पेशल डिमांड करता? बजेटपेक्षा चड म्हाका गॅप एनालिसीस आनी मुख्यमंत्रीन आयज जे कितें केलां आनी जे डायरेक्शन दिल्या त्यो इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. बजेट आनी केंद्र सरकाराचो जो सपोर्ट आमकां गावता त्या सपोर्टाच्या आदाराचेर पूण आमकां एक्झॅक्टली क्लॅरिटी ऑफ थॉट आसपाक जाय. ते क्लॅरिटी ऑफ थॉट आतां येवपाक लागला. ते क्लॅरिटी ऑफ थॉट घेवन आमी फुडें वयता. So by when gap analysis you 30 मागले तांणी, 30 मागले. प्लस हे हॉस्पिटल जे आहा कुडचोरे आहा, सांगे आहा, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, काणकोण आहा, चिकाली आहा, ह्यो आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, गोवा मेडिकल कॉलेज आहा. आमी ह्यो हॉस्पिटलाचे ऑलरेडी आमी आमचे बेसीक आमकां कितें नेसेसिटी कितें लागता ते ऑलरेडी आमी नोडल ऑफिसर अपॉयंट करून आमी केल्ले आसा. पूण तेच्या भायर फुडें वचून आमकां कितें करपाक जाय ते करपाची गरज आहा. आयज आमकां गोंयचे लोकांक योग्य तरेचे आमकां ट्रिटमेंट दिवंक जाय. म्हाका पयर कोणें विचारलें की बाबा हे अशे इन्शुरन्स स्कीम नवीन आयले म्हणून. हांवें सांगलें आमी जेन्ना टाटा मेमोरियलांतल्यान जेन्ना भुरगो जो येता काय पेशंट येता 25 केमोसायकलाचे ताका दिता. गोवा एकमेव राज्य आहा जे केमोथेरपी आनी सगळे मेडिकेशन आमी फ्री दिता आनी एक ते 25 सायकलाक तुजे 13-14 लाख थंयच वयता. पूण आमी ते आमचे DDSSYचे काय PMJचे इंटिग्रेटेड स्किमान आमी ते आमी कॅल्क्युलेट करिना. आमी लोकांक ते दिता, फ्री दिता आमी. पूण तेज्या भायर वचून आमी कितें करूं शकता, पूण टार्गेटेड अप्रोच आसपाक जाय आनी सगळ्या लोकांक जाय. प्रत्येक आमदार, प्रत्येक मंत्री आमच्या सरकारान प्रत्येकाक दिसता की बऱ्यापैकी हेल्थ सर्विसीस जाय. पूण म्हाका दिसलें की हे गॅप एनालिसीस केल्यार मुख्यमंत्री जे कितें आयज डायरेक्शन दिलां तें इम्प्लिमेंटेशन चालू जातलें. प्रणव भट आहा, आमची टीम आहा, आमचे फ्रजेला रावजो आहा, डॉक्टर राजनंदा देसाय आहा आनी गीता देशमुख आहा. पूण तिजे अंडर जे कितें आमची टीम तयार करता, प्लस प्रणव भट जॉयंट सेक्रेटरी आहा, मराळकर आमचो सेक्रेटरी जाता आनी मुख्यमंत्री जे कितें डायरेक्शन दितात ते एक आनी एक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी हेल्थ ऑफिशियल्स हे गॅप एनालिसीस रिपोर्ट तयार करून आमी पावलो आमी फुडें घेवन. आनी कित्याक तुमकां खरें दिसना बेश्टें आश्वासनां वेगळ्या तरेन दिवन प्रॅक्टिकली आमी ज्या तरेचे अप्रोच म्हाका दिसता आयजच्यान चालू जाला, म्हाका दिसता विदीन 6 months वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू एड्रेस मोस्ट ऑफ द इश्यूज. एन एम्ब्युलन्स सर्वीस, ट्रायजिंग and emergency services in all the critical located hospitals and all the hospitals to deal with emergencies, that has been given priority. So we are taking that and moving forward. Plus there will be no ambulances under the hospital. Will be a dedicated ambulance but run by 108. ह्यो सगळे आयज निर्णय आमी घेतलेले आसा. गरज आहा ह्यो निर्णय घेवपाक.